नवे वर्साच्या सुरवातीकूच पणजे मळ्यान हांगा एक व्हडलो एक्सिडंट जालो जितून एक 21 वर्साच्या भुरग्याक मरण आयलें आनी खुबशे लोकांचे उलोवप जाले की हें सगळें जाता ते स्मार्ट सिटीच्या कामा लागून आनी हेजेच इन्स्पेक्शन करपाक आयज जे पणजे CCPचो जो मेयर आसा रोहित मोन्सेरात हांणी जे पणजे ट्राफीक PI आसा चेतन तांचे वांगडा हांगासर तांच्यांनी आयज इन्स्पेक्शन केलां। वेगवेगळी कडेन वचून ज्यांच्यांनी स्मार्ट सिटीची जी कामां चालू आसा ती तेंच्यांनी पळयले, तेका जे बॅरिगेशन केलां ते तेंच्यांनी पळयले। तितून तांचो एक तांच्यांनी पॉयंटूय काडला की जी बॅरिगेशन्स ऑलरेडी केल्या ती पत्र्याची बॅरिगेशन्स आसा आनी तितून जर कोणूय ताजेर गाडी हाडून मारता जाल्यार त्या मनशाक ताजें खूब नुकसान जावपाक शकता, ताका कट पडूंक शकता कारण ते पत्रे आसलेल्या कारणान। सो जे कॉन्ट्रॅक्टर्स आसा तांकां तेंच्यांनी इन्स्ट्रक्ट केला की असली बॅरिगेशन नसून ती एक सेफ्टी बॅरिगेशन आसची जाणे करून जेन्ना खंय जर एक्सिडंट जालो जाल्यार तितून लोकांक ताजो त्रास जावचो न्हू। आनी तितूनच तांच्यांनी दिताना आमकां एक म्हायती अशी दिल्या की तांच्यांनी स्मार्ट सिटीक इवन अशें इन्स्ट्रक्ट केला की जे कॉन्ट्रॅक्टर अशे मेजर्स घेयना जांच्या हलगर्जीपणा लागून लोकांक त्रास जाता त्या कॉन्ट्रॅक्टरांक फायर करचे, तांकां तांचें जें काम आसा तें काडून घेवचें आनी तांकां नोटीस धाडची अशें जे मेयर आसा CCPचे रोहित मोन्सेरात हांणी इन्स्ट्रक्ट केला। इवन आमी तांकां विचारलें की तुमकां हे इन्स्पेक्शन घेवपाक इतको वेळ कित्याक लागलो जाल्यार तेंच्यांनी म्हणलें की तांचें करपाचेंच आशिल्लें पूण आतां जेन्ना असो एक इन्सिडंट घडपाक लागल्या स्मार्ट सिटीन जाल्यार तांकां हे मेजर घेवचेच पडटले कारण कोणाक हांगासर जी जिवाची हानी हांगा जालेली आसा नवे वर्साक आनी ते म्हणटा अशें आनी फुडें इन्सिडंट घडचे न्हू म्हणून आयज तेंच्यांनी हें इन्स्पेक्शन केलां। Traffic related is part of the issue also. Why we called PIC now, the smart city contractors have broken all the roads. Now problem is even if they have a plan now, there are different contractors, each with their own plan. Now they have broken every single road. Now traffic has become an issue, that is one aspect. More importantly, that is a safety issue. Now look at this for example also. Even though they barricaded, anybody who hits this edge, they will still get cut and they will still get injured. Now basics like this also have to be taken care of. You cannot just throw your arms up and be like, we put barricades and leave it at that. Now we are doing safety inspections to make sure that all of this is done. Their reinstatement work also is horrible. Now we have to make sure that everything is done in a proper thing. The death of a person, a young person, is horrible. All of us are parents also. If anything like that happened to my child, I'd bury the contractor in this hole only. So these things have been done more prior to this incident, no? When the work was started itself. See, but unfortunately now a lot of people are forced to act only when a tragic accident happens. So now we're going to be out continuously also to make sure that this happens. So whenever there are violations, now I've told my engineers to write reports, send it all to CM's office, to PC's office, and everybody responsible also. I've told the smart city people to start finding these contractors, and we'll be happy to make sure. CCP also, now I've told the commissioner also, whatever is in the scope of our thing, if we can file police complaints also, we will do that. Enough is enough now. Any deadline you are giving them? No, that deadline is set already. No, by March. No, for safety, 2 days, Bobby, 2 days. 2 days. That is it. Yeah, nothing past that. Let them correct. Like see, small like these edges and all have to be corrected. Just because they put a barricade doesn't mean their work is done. Now they are saying they take out the reflectors in the day. Now people have to know that they're doing their jobs also. Even the fluorescent thing. One small little X over there. I've asked them if they can't afford tape. So all of these things have to be done also now. We'll make sure within 2 days we'll get everything done. Even the incident where it happened, there was no street light. It wasn't working, so even you'll look out. With every department, whoever's at fault now will figure out. See, we had written the moment it happened. Also, we wrote to the smart city MD asking him to give us a safety audit within the next 15 days. We're waiting for that. Once that is done, then we will actually know what the issues are. We will correct everything. We have to make sure that nothing like this. Any suggestion from traffic side because traffic PI is there, so any suggestion from? पार्किंग न जावपाक लागून बॅरिकेडींग पयलींच इन एडवान्स तेंच्यांनी बॅरिकेड करपाक जाय कित्याक काम चलता थंयच लोक मागीर पार्क करून दवरतात सो ते अवॉयड करपाक तेका लागून मागीर कंजेशन जाता ते आमी सजेशन दिल्लें आसा प्लस इन एडवान्स आमकां इन्फॉर्म करचें की खंयचें सेक्शन ते काम करून घेवपाचें आहा पळय तें आमकां इन्फॉर्म करून आमी तांकां सांगलां आतां प्लस सांगलें आहा ओके आतां रेडी जाला एडवान्स इन्फॉर्मेशन देवपाक ना ते आतां सांगलां तुमकां पयलीं सांगताले ते विका पूण कशा तांकां डेडलायन आसल्या कारणान तेंचें काम तांकां स्पीड अप करपाक जाय न्हू पूण आमी कॉन्टेक्ट करता तेंचे कडेन। तशेंच काल आमी पयले जे उत्पल पर्रीकर आसा मनोहर पर्रीकाराचो पूत ताणें काल प्रेस कॉन्फरन्स घेवन ताणें हांगासर जे सद्या पणजेन जी लिडरशीप आहा ताजेर टिका करीत तेंच्यांनी म्हणलें की आयज हांगासर पणजेन अशी परिस्थिती आहा की कोणूच खंयच्याच कामान लक्ष घालिना अशें म्हणटकीच
आयज आमी पळयता की जे CCP मेयर आसा तेंच्यांनी आयज हांगासर हें इन्स्पेक्शन घडोवन हाडलां. प्रुडंटा खातीर पणजेच्यान स्वप्नील तारी.